येवकार तुमकां जात्रेच्यो अंदुनीत परबी उत्सव ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आमी येयल्या लयराई देवीच्या जात्रेक. जात्रा ही फामाद गोंयान, महाराष्ट्र, कर्नाटक अशा राज्यांतले सुद्दां लोक ह्या जात्रेक येतात. आमी पळयतात हे देवीचे भव्य मंदिर, भव्य दिव्य असो मंडप, तरी सुद्दां जात्रेक हो कमी पडटा. कारण देवीचे धोंड हे कमीत कमी 1 लाखा परस चड आसता आनी त्या भायर त्यांचो परिवार अशें करून 3 लाख तरी लोक जात्रेक येताच येता. देवीचें स्थळ, 2 वाटेन दोंगर आनी हिरवेगार शेत, तळयो असो गांव देवीच्या आशिर्वादान रंगलेलो आसा. तर जाणून घेवया आमी तेंच्या बद्दल जास्त म्हायती. लयराई आमची राखण लयराई आमची राखण माय, लयराई आमची राखण माय, तिच्या नावाचो गजर गाय, तिच्या नावाचो गजर गाय. लयराई आमची राखण माय, लयराई आमची राखण माय, तिच्या नावाचो गजर गाय, तिच्या नावाचो गजर गाय. गजर गाय, गजर गाय, गजर गाय. वीस आसलो लयराई आशा, वीस आसलो लयराई आशा. सूर्यान उबली किरणां पोशान, सूर्यान उबली किरणां पोशान. गावात थळा तुझी सासा, गावात थळा तुझी सासा. लयराई आमची राखण माय, गजर गाय, गजर गाय, गजर गाय. लयराई जी आसा ही पयल्या घाटा वयल्यान 7 भयणी 1 भाव असो आयलो आनी ह्यो भयणी तिचे मनात जाले 7 भयणी 7 ठिकाणी वचपाक म्हणून भायर सरल्यो. शिरगांवांत लयराई येवन रावली आनी हांगासर भरपूर पाणी आसलो गांव म्हणून तिणें स्विकारलेलो. म्हाका भरपूर धोंडा कडल्यान, धोंड म्हणजे सेवेकरे कडल्यान सेवा करून घेवपाचें आसा अशें म्हणून तिणें हो गांव स्विकारलेलो. भरपूर शेती बाती हांगा, भरपूर पाणी हांगा अशा गांवांत येवन ती रावली. फुडें योगायोगान देवतेच्या कृपेन धोंड म्हणून तिणें तयार केलें. तुमी वचून विचारा तूं कित्याक धोंड जाला काय. तो स्वताचो वेगळ्या प्रकारचे देवतेचें कितें तरी म्हत्व सांगतलो. म्हाका देवतेन अशें दिलें म्हणून हांव धोंड जालो. अशा रितीन प्रत्येकाक अनुभव येवन लाखभर धोंड तरी तयार जातात. प्रति वर्षी 1,000 धोंड नवीन तयार जातात. आणि अशा ह्या लोकांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचे चैतन्य निर्माण जालें. लोक हांगा येवन आमी वर्शीक काही 1-2-3 ठिकाणी वचून विजीट दितात धोंडांक बी. नवे धोंड तयार जावपाक जाय. धोंड हे देवतेचे वैभव आसा. जेन्ना 2020-2021 मध्ये धोंडूच ना तेन्ना जात्रा करूंक जाय म्हणून आमी ग्रामस्थांनी मेळून जात्रा करूंक जाय म्हणून केली. पण धोंड जेन्ना ना तेन्ना त्या जात्रेक देव जी नाचत वता, देव जी नाचत देवळांत येता ताका शोभा येवंक ना जाली. तेन्ना अशा रितीन तिका तो जे काही म्हणजे 4 धोंडामध्ये 500 धोंडामध्ये देवी नाचे अशें तिची गद्य आसा. त्या पद्यांतल्यान हें सगळें निर्मिती जाली. केळबाई कशी गेली, मोरजाई कशी गेली, मिराबाई कशी गेली, आदिदेवा कशी गेली, केतोबा कसो गेलो, ह्याच्यापेक्षा वेगळे म्हणून देवतेन आपले कितें तरी म्हत्व दाखयलें. हांगा येवन रोजची नित्य पुजा सोवळे ओवळे 2 पुरोहीत आमी करतात. गेली कित्येक वर्सांनी कडक सोहळ्यांतून केले जाता. आम्ही सगळे शिकलेले सवरलेले लोक आसात. उत्तम प्रकारचे रोजचे ललिता सहस्त्रनाम, रोजची श्री सुक्तान पूजा अशें हे सगळे केले जाता. तातूंतल्यान कितें जाता, एक वेगळ्या प्रकारची एनर्जी मेळटा. अनेक लोक हांगा येवन मनाक समाधान जाल्याचें समाधान मांडटा.
म्हणजे हांगा उबं रावल्या नंतर सुद्धा एक वेगळ्या प्रकारची पॉझिटिव्हिटी तुमच्या शरीरामध्ये तयार जाता. अनेक लोक जो आयिल्लो आसा तो प्रत्येकाक म्हणटा म्हाजें तें काम जालें, आमी येवन म्हाजें काम जालें म्हणून हांव तुका दिवपाक आयलो. अशा रितीन जें कितें आसा नवें 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 म्हणून ही मातेची कृपा. प्रत्येकाचो अनुभव, प्रत्येकाक तूं कितें सांगूं शकना हें करूं नाका तें करूं नाका म्हणून. श्वास लो लहराए आशा, श्वास लो लहराए सूर्यान उपली किरणा पोशान, सूर्यान उपली किरणा पोशान. गावात थळा तुझी सासा, गावात थळा तुझी सासा. लहराए आमची राखण माय, गजर गाय, गजर गाय. आख्यायिका अशें सांगता की 7 भयणी आनी 1 भाव हे महाराष्ट्रांसून गोंया येयले, दिवचले पावले. त्यानंतर त्यांची खरी वाटचाल सुरू झाली. तर आम्ही जाणून घेऊया जाणटे जे जाणकार आसा तेंचे कडसून अधिक माहिती. त्यो 7 माया 8वा खेतोबा देवीचे दर्शन घेवन देवी कडेन मागणी मागूंक लागले. आमी तुज्या गांवांत रावता. शांतादुर्गा देवीन तांकां कितें सांगलें, आपूण ही गांव घेवन बसलेली आहा तेन्ना तुमी आपले परिसरा सप्तमाया देवळे एक रात एक दीस रावा. तांकां देवी शांतादुर्गा व्हडल्यार घेवन गेली माया भितर आनी त्या गांवांत तेंची बोलणी जाली आनी त्या गांवांत तांकां स्थान दिलें. आनी त्या 7 माया 8वा खेतोबाच्या गांवांत जेन्ना जेन्ना उत्सव आसता तेन्ना शांतादुर्गा देवस्थानचे ग्रामस्थ वचून देव कार्याक जाणट्याची परंपरा आसता. जेन्ना ती हत्तीचेर आगमन जाल्लें तेंचे आमच्या शांतादुर्गेच्या स्थानान म्हणजे रात्रीचे पावले थंय तेंचो पावणचार शांतादुर्गेन केल्लो. आनी दुसरे दीस अशें आहा की कार्याक कित्याक येयल्ली म्हणजे तेन्ना स्वारी हत्तीच म्हणून. नंतर ती दुसऱ्या दिसा जेन्ना भायर सरली तेन्ना ती वडल्यार ती तेन्ना मया खूब धनदाट जंगल आनी मया तेंच्यांनी विसाव घेतलो. विसाव घेतल्या कारणान आतां दुपारची वेळ जाल्ल्या कारणान जेवणाची कसली हें करचें पडटा. तेन्ना खेतोबाक तेंच्यांनी वित्स वाडपाक धाडलो. वित्स वाडपाक धाडल्या कारणान तो गेलो की तो वांयगण्या गांवांत पावलो. थंय जालें कितें अशें ल्हान ल्हान भुरगे खेळटाले आनी ल्हान भुरगो आसल्या कारणान ताकाय ते आपुणूय तो खेळ पळोवचो. खेळत जाल्यार खेळ तरी पळोवचो ह्या कारणान तो थंयसरूच ते खेळ पळयता पळयता तेंच्या वांगडा दंग जालो. दंग जालो की ल्हान भाव न्हू शेवटी सगळ्या भयणींक हें लागलें उत्सुकता भाव आपलो खंय पावलो वचपा जाता. तेन्ना तेणी पयलीं मागीर लयराईन घातलें आपूण वचोन. लयरा वयता ती येयली पळय जाल्यार हो हांगा त्या भुरग्या बरोबर दंग आसा. तुका धाडला कसल्या कामाक आनी तूं अजून हांगा आसा. हेजेरूच तेंच्या भितर मतभेद जालो. म्हणून तेणी अशी पळय लाट उखल्ली. थंयच तेणे असो हें केलो सैमाळ जालो. ही दोगांय न येयल्या कारणान मागीर शेवटी केळबाय येयली. ती थोरली न्हू ती येयली पळय जाल्यार हेंच्या भितर हांगा वादावाद जालो. म्हणून मागीर ते भयणी भितर हो वाद जालो. तूं तर लागले आपणीन ताका कितें वायट केलें जाल्यार आपूण जाल्यार 500 लोकांक घेवन म्हणलो अग्नीसून दिव्या पार करतली लागलो. म्हणटकूच शेवटी पण येयलो थंयसर. तूं तर तशें करता जाल्यार आपूण 700 लोकांक घेता आनी आख्या माथ्यार घेवन आपूण फुडें सरता म्हणल्यार नाचता म्हणल्यार. थंयसर तेंचो हें जालो आनी खेतोबान शेवटी याद केलो की आज आपूण हांगा हें जालें की आपूण हांगा हें स्थान सोडचो. अशें म्हणटात की खेतोबा हो देव हो धाकटो भाव हो वांयगणी रावतात. खरें स्टार्ट जालें थंयसुनूच जात्रा उत्सव किंवा वाद विवाद आनी तितूनसून त्या 6 भयणींचें सेपरेशन जालें आनी निमित्त अशें जालें की जात्रा उत्सव हो थंयसुनूच स्टार्ट जालो आनी त्या निमतान ती जात्रेच्या निमतान सगळीं भाव भयणां एकी कडेन येतात आनी त्यांचो कोल घेवन सगळें कितें तें सुरवात करतात. लयराय आनी आमची केळबाचो संबंध दाखोवपी की ह्या 7 भयणींतली जात्रा सुरवात जाता मुळगांवच्या केळबाय कडल्यान.
पयली जात्रा गुढीपाडव्याक आमी ज्या दिसा अनवळे सुरू करता त्याच दिसा शिरगांवाचो पयलो भरो जो होमखणाचो आसा तो त्या दिसा दवरता आनी हें सगळें एका दिसा जाता खरें पूण आमची जी जात्रा आसा ती चैत्र शुद्ध पंचमीक जाता आनी सारकी बरोबर 1 म्हयन्यान वैशाख शुद्ध पंचमीक लयराची जात्रा जाता पूण ही जात्रा मुळगांवची जाल्या उपरांत मागीर मयाची जात्रा जाता बाकीच्यो सगळ्यो जात्रा जाता माया पंचायतन केळबा देवस्थान मये आणि तेजे संलग्न देवस्थान शिरगांव आणि मुळगांव ही अशी सगळी देवस्थानां एकंदरीत एकमेकाक जोडलेली आहा. चैत्र शुद्ध पंचमी मुळगांव जात्रा जाता. थंयसून देवीची पेट बिचोली मार्गे मया येता आणि मया चैत्र शुद्ध अष्टमी मया माल्याची जात्रा जाता आणि ही अष्टमीची जात्रा जाल्या उपरांत 12 दिसांनी मये वयर केळबाची रेड्याची जात्रा जाता. हेज्या पयलीं अष्टमीच्या जात्रेक जेन्ना मुळगांवकारांची देवी आपल्या गांवांत परत जेन्ना प्रस्थान करता तेन्ना शिमेचेर मुळगांवच्या मुळच्या देवीच्या मोडाक थंय तो एक झलो दिता आनी थंयसून ताका उपवास स्टार्ट जाता आनी थंयसून मुळगांव जात्रेचो सोपस्कार हे चालू जाता. फुडें रेड्याची जात्रा जाल्या उपरांत मयची देवस्थानां पूर्णपणे बंद आसतात. हेचें कारण म्हणजे आदी काळांत थंयसर रेडो मारलेलो गेलो वता आनी ताका लागून ती देवळां 9 दिवस बंद वयतात आनी म्हणजे शिरगांव जात्रेच्या आदी 2 दीस अक्षय तृतीयेक मयची सगळीं देवस्थानां चालू जाता परत आनी सगळे जे मयान जे शिरगांव जात्रेचे धोरण आहा ते सगळे व्रत करतात 5 दिसांचे आनी हे जात्रेचे व्हडले हें आहा. ही जात्रा शिरगांवची लयराची जात्रा ही सबंद महाराष्ट्र कर्नाटक हे सगळं आदिवासीच्या सबंद हितून खूप प्रसिद्ध आहा. पळय गांवकार हे कळवास घेवन वयता शिरगांवां आनी थंयसून ते हांगासून ते कळवास घेवन गेले आनी तेज्या बरोबर ते आमचे जे पळय भार येता ते मड आसता आनी ते तुका थंय हांगासून नाल्ल घेवन वयता देवी कडेन आनी थंय तो 5 दीस ठेवप गेले की ना थंय शिरगांव तुका हे गेल्या शिवाय थंय कांय जायना वाजवणे घेवन तशें कांय घालिनात ते मागीर गेले म्हणटकूच तुका मागीर थंयसर ते जात्रेचो हें सगळें चालू जाता. म्हणजे एक्च्युअल कितें आसा अशें करपाक तुमचें मूळ अशें मूळ म्हणजे हांगासून ते पयलीं प्रथा आहा न्हू हांगासून हे आमचे गोरगोले वता नाल्ल घेवन गांवकार हे आसा पळय ते वचून थंय तुका हें करप ते सेवा भरून देवी कडेन ते देवी कडेन थंयसून स्टार्ट जालो आनी मागीर थंयसर तुका हे गेले की ना मागीर ते सगळे पळय जाता. जात्रेक धोंड बीन रावता मयाचे अशें हय ते तुका 5 दीस जाता थोडे 5 दीस येता थोडे 3 दीस येता. आतां तुका एक सारको 1 म्हयनो शिवराक तेंकां आतां अमास जाली की चालू तेंचे शिवराक. ओके. संकटाक पावता गे उल्याक माझ्या धावता गे संकटाक पावता गे उल्याक माझ्या धावता गे तानेल्ल्या जिवाक माझ्या तानेल्ल्या जिवाक माझ्या झरो जावन गावता गे ममतेची महामाई लयराई माझी आई ममतेची महामाई लयराई माझी आई लयराई माझी आई लयराई धोंड जे आसा ते प्रत्येक वर्सा जवळ 500 धोंड वाडटा आनी होमखण जे आसा ते प्रत्येक वर्सा भितर जे आसा चलता पळय तशेंच होमखण आमी घातलेलें आसा. आतां तितून एक हें केल्लेलें आसा की होमखंडाक जे अनवॉन्टेड काटयां येतालीं आमची जी प्रथे भायर आसताली ती काटयां आमी ऑलरेडी बंद केल्ली आसा. म्हणजे भायले जे बरे बिरे घालतात ते आमकां होमखंडाक पडतो जायना आमी स्पेसिफीक रानांतल्यानूच ती काटयां हाडली वता. सो ताची वेवस्था करून होमखंड घालप हें केल्लेलें आसा. धोंडाची वेवस्था आसा पळय ती त्या प्रमाणे जातली थंयसर कसलोच प्रॉब्लेम येवपाचो ना. सो तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी केल्लें आसा. ज्या वरच्या पद्दती प्रमाणे हें जें आसा पळय तें सगळें जावन पडटलें. फक्त गोंयचेच न्हू तर गोंया भायर कर्नाटका महाराष्ट्रांतल्यान लोक जे आसात ते येतात. सो ताका लागून ही गर्दी जी आसा ती ताका लागूनच आसा. देवाचें काम आमच्या सायबिणीचें अशें आसा देवीचें आमचें अशें आहा
की तुका थंयसर येवपाकूच जाय अशें कांय ना. तूं ज्या ठिकाणाचेर आसा थंयच्यान तूं तिका उलो मार, तुजें काम जाता. सादारण कितके धोण आसतले आतां एट प्रेझेंट? तर जवळ जवळ अरावंड 2 लाख तरी 2-2.5 लाख धोण आमचे जे आसा ते उज्यांतल्यान वता. आता आम्ही जाणून घेऊया पवित्र व्रत कशें पाळप आनी मिराबाई म्हणजे मिलाग्रीचे फेस्त एका दिसा आयिल्ल्यान व्रत तितकेच कडक आनी जात्रा मंगळार दिसा आयिल्ल्यान तेची काळजी घेवप. आयकुया दिवचले वाठारांतले धोंड कितें सांगतात ते. नमस्कार, आमी येयल्ले आसा लिंगाचे कोंडीर. हांगासर लिंगेश्वर देवस्थान आसा जे पुरातन काळ. ह्या देवस्थानाचें सांगपाचें म्हटल्यार हे लिंग आसा ते ह्या भुयारा भितून आसा आनी अशें सांगताले की पयलीं हांगासर ब्राह्मण येवन पुजा करताले आनी तेच्या नंतर उदक येयल्ल्या कारणान जास्त उदक येयल्ल्या कारणान ते भुयार जे आसा ते वाटो बंद जाल्ले. त्या खातीर हे देवस्थान जे आसा ते स्वयंभू देवस्थान आसा आनी ह्या देवस्थानाचेर पवित्र स्थान आसल्या कारणान हे सगळे धोंड जे आपले व्रत जे आसा ते हांगासर करतात. तर आमी तेंचे कडसून जाणून घेवया आनीक म्हायती. हांगासर 40 वर्सां जाली धोंड म्हणून हांगासर रावता. ही जागा इतली पवित्र आसा की हांगासर ही न्हंय आसा ती तेजो बऱ्यापैकी फायदो धोंडांक जाता. लयराईचे धोंड हे 35 वर्सां 40 वर्सां सुमार हांगासर जाली हांगासर रावता ते. दुसरी गजाल, चैत्र म्हयनो जालो, वर्स आमचे नवे वर्स सुरवात जाता आनी चैत्र म्हयनो सुरू जालो काय तेन्नाच्यान लयराईचे धोंडाचे वेद सुरू जाता. तेन्नाच्यान नवो धोंड आसा तो चैत्र म्हयन्याच्यान पाडव्याच्यान तो व्रतस्थ रावता. तेणे व्रतस्थ रावूंक जाय. तशेच पद्दतीन आनी मागीर 5 दीस हांगासर येवन रावपाचे तेंच्यांनी सगळ्या धोंडांनी. दुसरे अमाशेन सुरू जाता आनी तेन्नाच्यान मागीर तेंच्यांनी ते हांगासर रावपाचे. आनी अंदू अशी पद्दत आसा, लयराईची जात्रा आनी मिलाग्रीचे जात्रा दोनी एका दिसा येयल्या कारणान धोंडांनी व्रतस्थ चड रावूंक जाय. आनी तितून करून हमखाण जेन्ना पार करतले तेन्ना मंगळार येयलेलो आसा, तेका लागून हमखाणूय तें खर आसतलें म्हणून धोंडान व्रतस्थ बऱ्याच पैकी रावूंक जाय. जंगलान रावल्ल्या कारणान आमी आमकां हांगासर लोकांची अशी सायडीक घरां ना कांय ना, जेणे करून आमकां बाकीचे कोंबडी जावं आनी कितें आमकां हें आसता ते प्रतिबंधक आसता ते हांगासर आमकां डिस्टर्बन्स ना. ते देवाच्या कृपेन आमी हांगासर हे पवित्र स्थान आसल्या कारणान आमकां हांगासर न्हावपाक धुवपाक पाण्याची वेवस्था बरी आहा. सगळे आमी हांगासर 5 दीस आसता सगळे जाण उमेदीन काडटा. हांगासर सगळे भुरगे पयलीं 15 दीस आसतना हांगासर येवन काम करून सगळी साफ सफाई करून माटो घालून आमी सगळे आमचें काम आहा पळय तें टापटीप करून थेयता. व्रत पाळटा न्हू ते कशें पाळप आसता? व्रत म्हणजे कशें आमी अमावस्या येता पळय 5 दिसांक आसा नेवो धोंड आसता तो अमावस्यानसून रावता, बाकीचे थोडे जाण 5 दिसांसून रावता. 5 दिसांक जेन्ना आमी रावता पळय तेन्ना पयले दिसा तेणी सगळे आपल्या घरा कडेन रावता तो नेवो आसलोल्या आनी 5 दिसांक रावता पळय ते हांगा येयल्या उपरांत सकाळी फुडें आमी सगळे जाण आपले सगळे शुद्धकार हितून कितें खावपाक जाय जाल्यार आमकां न्हावंक जाय, ते खावपाक जाय. खाल्ल्या नंतर वल्यांनी खावन मागीर परत आमकां न्हावपाक जाय आनी आपले हे करपाक जाय. तशेंच पाणी सुद्दां पिवचें पडलें आमकां जाल्यार आमकां न्हावपाक जाय, पाणी पिवपाक जाय, परत न्हावपाक जाय. रांदतलो जाल्यार सुद्दां आमकां रांदपाक सगळ्यांनी जो कोण रांदता तेंच्यानी एकामेकाक तेका नासतना वल्यांनी सगळे जाण रांदपाचे. एकामेकाक तेका नासतना सगळे वल्यांनी रांदून सगळें जेवण जें आमी आहा पळय सगळें शुद्धकार पद्दतीन करून एकामेकाक तेका नासतना आमी तशें करता. इवन वाडटना तशेंच एकामेकाक कोणाक तेका नासतना बसता, तेकलो जाल्यार परत न्हावपाक वयता. सगळे वयता. आमचे 100% लोक आमचे भुरगे आसा पळय न्ही सगळे भुरगे जाणटे सगळे वयता, 100% वयता. संकटाक पावता गे उल्याक माझ्या धावता गे. संकटाक पावता गे उल्याक माझ्या धावता गे. तानेल्ल्या जिवाक माझ्या तानेल्ल्या जिवाक माझ्या झरो जावन गावता गे. ममतेची महामाई लयराई माझी आई मम
जायते वर्सां हांगासर शिवराक येता लयराईचें व्रत करता. आमच्या पणज्याच्या काळात ही प्रथा चलून येयल्ली आसा. पणज्याच्या फाटल्यान आजे जाले, आज्याच्या फाटल्यान ते बापूय जाले. ही कितली वर्सां ही प्रथा चलता ती म्हाका खबर ना. म्हणून म्हाका सद्या हांगासर आतां हे व्रत करतना 40 वर्सां जाल्लीं आसा. हो म्हाज्याहून 1 वर्स सिनियर आसा. सर कितें नियम अटी आसता. आमच्या हांगासर सगळे वाटेदेवचे तशें आसा. हांगाच्यान शिरोड्याच्यान येयल्ले आसा, कामुर्लेच्यान येयल्ले आसा. तशें पयसल्या सगळे जाण हांगासर आमचे कडेन व्रत करपाक येता. येता म्हणजे तेजें एकच कारण आसा की आमच्या ह्या तळार म्हणटा ते अजून मेरेन एका धोंडाक इजा जाली ना जात्रेक गेल्या थंयसर. आनी हांव सायबिणी कडेन अजून तेंच मागता की आमच्या तळा वयल्या सगळ्या धोंडांक सुखरूप परत हाडचे. जशें जात्रेक व्हरता तशें परत हाडचे. कितलेशे धोंड आसता? आमचे सध्या आतां 75 ते 80 धोंड आसा. संकटाक पावता गे उल्याक माझ्या धावता गे. संकटाक पावता गे उल्याक माझ्या धावता गे. तानेल्ल्या जिवाक माझ्या, तानेल्ल्या जिवाक माझ्या झरो जावन गावता गे. ममतेची महामाई लयराई माझी आई गावता गे. ममतेची महामाई लयराई माझी आई. ममतेची महामाई लयराई माझी आई. 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 शिरगाव मूळ तुझे अख्खे गोय कूळ तुझे. धोंडांच्या हातात असा भक्तीचे त्रिशूळ तुझे. शिरगाव मूळ तुझे अख्खे गोय कूळ तुझे. धोंडांच्या हातात असा भक्तीचे त्रिशूळ तुझे. शक्ती तुझी अनवाळी लयराई माझी आई. शक्ती तुझी अनवाळी लयराई माझी आई. 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 कळसांत बसल्या मोगरे तू मडल्या. चैतन्याचे लार जशे होमखणात सजल्या. कळसात बसल्या मोगरे तू मडल्या. चैतन्याचे लार जशे होमखणात सजल्याय. गायता तुझी नवलाई लयराई माझी आई. गायता तुझी नवलाई लयराई माझी आई. लयराई माझी आई.
तर हे खरें जात्रेचें स्वरूप जे आमी जाणकारा कडसून जाणून घेतले आनी तुमचे कडेन पावयलेय बी. देव उज्यांतल्यान गेल्या उपरांत देवीक कौल दिवपाक घराघरांनी भोंवता. अशे 5 दीस कौल उत्सव चलता. निमणे दिसा देवी देवळांत वता आनी जात्रेची सांगता जाता. तर आमी मेळोया अशेच उत्सव पळोवपाक गोवा 365चेर. देव बरें करूं. धन्यवाद.